बेतलातल्या बंदर प्रकल्पाक केपेच्या आमदार एल्टन डिकोस्टान विरोध केला। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन उतर दिल्या उपरांतूय हो पोर्ट येता हांगासरल्या नुस्तेकार भावांक हाचो परिणाम भोगचो पडटलो अशें तांणी सांगलें। हांवें जेन्ना मॉर्निंग पेपर रीड केले द गोवन बेतूल पोर्ट प्रोजेक्ट गियर्स अप फॉर अ कमबॅक सी म्हाका स्वता पब्लिकली तेन्ना युनियन मिनिस्टर आनी आतां जो आहा नितीन गडकरीन पब्लिकली सांगिल्लें की हो आमी प्रोजेक्ट हाडपानाय म्हणून। बट तुमकां खबर आहा गोंयच्या जनतेक खबर आहा सरकार सदांच लोकांक सांगता एक दाखोवपा एक दांत आनी खावपा एक दांत वेगळे। आनीक एज अ MLA ऑफ आमगेले केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका दिसता आय वील बी फुली बॅकींग द पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी बेतूलकारांक, कित्याक हो समज तरी पोर्ट हो एमपीएन जरी समज हो पोर्ट परतून हिंगा पोर्टरस्ताचो हिंगा हाडलो म्हाका दिसता आमी बेतूलकार नुस्तेकार आमगे भाव जे आहाय जे जगताय नुस्त्याचेर हे धंद्याचेर आमगेले एनवायरमेंट आमगेलो आखो कानागिनी गांव बेतूल गांव आनी सरावंडींग एरियाज वील बी फिनिश्ड। म्हाका दिसता कित्याक खबर ना सरकार हे नाकालोले प्रोजेक्टान आमचेर थापतायते। दीस इज व्हेरी बॅड आनीक वी वील बी ऑल अगेन्स्ट इट, कित्याक हो जो प्रकल्प सरकार बेतूल हो प्रोजेक्ट पोर्ट हाडपाक सोदता इट इज व्हेरी बॅड। आनीक एट एनी कॉस्ट एज अ MLA राजकारण सोडून दी एक टायमार पॉलिटिक्स सोडपाक शकता, बट हो एजिटेशन अगेन्स्ट दीस प्रोजेक्ट आय वील नेवर लीव। हांव तुका एक माध्यमार क्लियर करपाक सोदता की बेतूल जो प्रोजेक्ट पोर्टाचो पोर्ट्रस हाडपाक सोदता मार्मो पोर्ट्रस दीस वील नेवर सी द डे ऑफ लायट ऑफ द डे, बिकॉज I am with the people and I am with everyone and we will take all the stakeholders, environments asale, je NGOs asale, enka soglank and we will have a meeting and we will see that this project never sees the day. दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरेटे फर्नांडिसांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केला। 13 ऑक्टोबर 2022 तेन्नाचो MLA ऑफ केपें आनी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जो डिफेक्टर आशिल्लो बाबू कवळेकर ताणें एका फिशरमॅन लिडरा कडच्यान म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो। मातसो म्हणपा लागलो कॅप्टनाक सांग काल आमच्या विलेजीन म्हणजे बेतूल गेला हांव आनी फूल प्रेझेंटेशन दिलें हो बेतूल पोर्ट येवपाचो आसा आनी आख्खे हे काबार जातले म्हणून। सगळ्या लोकांनी तेन्ना आयकून घेतलें आनी वीथ फॅक्ट फिगर्स सगळे दाखयले। 2 दिसां उपरांत तो फाटल्यान उरलो प्लीज यो म्हणे येता म्हणे। हांव येता एका कंडिशनार जेन्ना हांव म्हणे CMाक एक्सप्लेन करतलो ताच्या पळय ते OSD आसा ते मदीं उलोवचे ना जालें एग्री। आनी 17 लोक आमी भितर गेले। CM आयलो पाट्यार मेवपाक आमकां पर्यावरण भवनांत आनी ते 17 लोकां मध्ये तांचो पंचायताचे मेंबर आशिल्ले सरपंच आनी बाकीचे मेंबर आनी आमी एक्टिविस्ट आनी सगळे मेवले। CMान 1.5 वर दिले आनी फुल एक्सप्लेन केले इन डिटेल आनी ताका सागर मालाचे दाखयले की हो बेतूल पोर्ट येता आनी आख्खे कोस्टार तांचे विलेज आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी काबार। आनी तेन्ना CMान सांगले आपूण तो येवपाक दिवचो ना। आय एम ऑन रिकॉर्ड तेन्नाचे ते सरपंच पंचायत म्हाका याद ना बट यू कॅन फायंड आउट वीथ देम। आनी देन दुसऱ्या दिसा बाबू कवळेकरान स्टेटमेंट दिलो की तो होल्डार घालो आनी तो येवपाक ना म्हणून कॅन्सील करतले। तेन्ना आमी सांगले होल्डार नाका आमकां कॅन्सील करा काडून उडया तो काडून उडया। वग्गी रावले आतां पळय परत ते प्रोजेक्टान तकली वयर घालता। सो इट इज पार्ट ऑफ द सागरमाला प्रोजेक्ट एंड वी हॅव सेड वी डोंट वॉन्ट। थळ्या लोकांचो विरोध आसतनाय हो प्रकल्प सरकार हाडटले काय ना हाचेर सगळ्यांची नदर लागून आसा। तुम्ही पळयतात GNH।